प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वा विस्फोट वड 35 ते 38 पर्यंत 35 to 38. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तुमच्या पेंगटात बांदात आणि तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो पोंट्यो घेऊन रावात. आपलो दोन्ही लोग्ना पोरबे थावन परत येवन दारार मारिना फुडें ताका दार उडचे खातीर ताची वाट पडून रावतात तसली मनशां पळय तुमी जायात. दोन्ही येता तेन्ना ताका जागृत मेळटे ते चाकर भागी. खरेंच तुमकां सांगता, तो आपल्या पेंगटाक बांदतलो, तांकां जेवणाक बसयतलो आणि आपूण तांचे मोदें भोवून तांची सेवा करतलो. आनी मोदयांनीर फांत्या पारा आदी पर्यंत पावत जाल्यार आनी ते ताका तशेंच मेळटे तर ते चाकर भागी. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयजचें शिवर्तमान आमकां जागृत रावपाक ही शिकवण मेवता जेजू कडसान. आनी आयज कितें म्हणटा जेजू? तो म्हणटा आमी खरेंच ताजे शीस जाल्यार, आमी खरेंच ताजे पाटलावदार जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी जागृत रावंक जाय. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू एक वोपार घालता तो म्हणटा एक जागृत चाकोर कोण? एक जागृत चाकोर कोण? जागृत चाकोर जावन आसा जो आपल्या धुन्यांक आपल्या साहेबाची वाट पळयत आसा. कित्याक ताजो साहेब ताजो धोनी एका पयशिल्ल्या गांवांत गेला आनी सगळें आपलें भाट आपलें घर आपलें सगळें बेसांव सो जें आसा ताजे कडेन ताणें एका चाकरा बरोबर दवरल्यान आनी तो चाकोर आपलें सगळें दोनयाचें काम बरे भाशेन करता. तो आपल्या साहेबाची वाट पळयत आसा आनी तो सदांच जागृत रावता. म्हणजे तो कितें तो रातचो न्हिदना वो हें कितें ना, तो रातचो न्हिदता. पूण जेन्ना ताका कितें करूंक जाय तें जें ताका काम दिलां तें सगळें भाटा बेसांचें सगळें जें पळोवंक जाय जाल्यार दुसऱ्या लोकांक आपलें जेवण दिवंक जाय जाल्यार सगळें जें काम करूंक जाय तें तो एके भाशेन बरे भाशेन करता. आनी तो जाणो की आपलो धोनी खंयच्या वेळार येवं ताणें जें काम करूंक जाय आसलें तें सगळें करून दवरलां. आनी आयज जेजू कितें म्हणटा? त्या जागृत चाकरा भाशेन तुमी जायात. कित्याक तो म्हणटा हांव येतलो एका दिसा जेन्ना तुमकां सांगून येवचो ना. आनी ही खबर जी जेजू सांगता ही कसली खबर? भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की जेन्ना जेजू पयले पाट येयल्लो संवसारांत तो एका बाळका भाशेन येयल्लो. आतां आमी दोन म्हयन्यांनी आमी नातालांची परब करतले. नातालांची परब जी करता आमी परब करता जेजूच्या जल्माची. आनी जेन्ना तो पयले पाट येयल्लो ह्या संवसारांत बाळका भाशेन तो येयल्लो खरेंच आमकां शांती हाडपाक, आमचो एक सरवंडार जावपाक, खुर्सार तो ल्हान थान व्हड जावन खुर्सार आमचे पासत मरोन आमचें मरण मरपाक आनी आमकां आमचें तारण दिवपाक. पूण भाव भयणीनो, होच जेजू परतून येवचो आसा. वय परतून येवचो आसा. ताणें सांगलां आमकां की तो परतून येतलो. पूण ह्या वेळार तो शांतीन येवचो ना, तो आमचें तारण करपाक येवचो ना. तो आतां झडटी पासत येतलो. आनी जेन्ना हो दुसरे फावटी येतलो जेजू तो आमकां कोणाक सांगिनासतना येतलो, एका चोरा भाशेन येतलो. कित्याक ताणें सांगलां आमकां तयार रावात. ताणें सांगलें आमकां जागृत रावात. जें हांवें तुमकां काम सोंपयलां, जें हांवें तुमकां सगळें ही भाटां बेसां दिल्यान, फकत आमचे पयशे न्ही भाव भयणीनो, जें आमकां काम करूंक दिलां, आमी भावार्थी जाल्यार आमचें काम कितें? आमचें काम त्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक आनी देवाचें उतर आमी पाडून दुसऱ्यांक शिकोवपाक. कित्याक भाव भयणीनो, जेजू परतून येवचो ना आनी देवाचें उतर दुसऱ्यांक शिकोवन दिवपाक, हें सगळें देवाचें प्रवचन करपाक, दुसऱ्यांक शिकोवन दिवपाक, हें जावन आसा आमचें काम जी आमी भावार्थी म्हणटा. आनी जेन्ना आमी भावार्थी म्हणून जेजूचे पाटलावदार म्हणून जेजूचे शीस जाल्या आमी, आतां आमकां गरज हें देवाचें उतर आमच्या दिसपट्या जिविनांत पाळून हें जैतिवन जिवीत जियोंक आनी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक. आनी जेजू म्हणटा जेन्ना हांव येतलों
हांव चोरा भाशेन येतलो देखून तुमी जागृत रावात. हें काम तुमकां जें सोंपयलां तें तुमी करात. आनी भाव भयणीनो, तो म्हणटा जेन्ना हांव येतलो आनी तुमकां पळयतलो की तुमी खरेंच केलां सगळें जें हांवें तुमकां सांगलां तें, तुमी खरेंच जागृत रावल्यार, जें तुमकां वो 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 जो मोग हांवें तुमकां दाखयला खुर्सार, तो तुमी आपणायला आनी हो मोग तुमी दुसऱ्यांक दिला, तेन्ना खरें म्हणटा हांव तुमी सगळींचें राज तुमी तुमकां फावो जातलें. हांव त्या वेळार तुमचो एक चाकर जातलो. तुमकां हांव खरेंच मान दितलो. हांव तुमकां सुरीच्या राजान भितर सरपाक हांव तुमकां दितलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हें शिवोर्तमान आमी आयज आयकता, आमकां जाय ही उर्बा, आमकां जाय ही खोशी आमच्या मनान, आमच्या काळजान की जेजू परतून येतलो आनी आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, गरज आमकां ह्या जागृत चाकरा भाशेन काम करपाक, आमचें सगळें दिसपटें जिवीत जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलोवपाक. कित्याक भाव भयणीनो, जी आमी म्हणटा की जेजूचो मोग कोत्ता पूण ताचें उतर पाळिना, आमकां देवाच्या उतराचो मोग ना, आमी फटयता आमकां. जो म्हणटा देवाचो मोग कोत्ता, मागणें कोत्ता, हें कोत्ता, देवस्पण कोत्ता, पूण देवाचें उतर केन्नाच तो मानिना, देवाचें उतर केन्नाच देवाच्या उतराचेर केन्नाच मोग करिना, देवाचें उतर केन्नाच पाळिना, तो आपणाकूच फडयता. तो सजमता की खरें देवाचो मोग कोत्ता. जेजून कितें सांगलां, जो कोण म्हजें मोग कोत्ता तो म्हजें उतर पाळटा, तो म्हजीं उतरां आयकता, ते म्हजीं उतरां दिसपटे जिवन पाळून जैतिवंत जीवन दुसऱ्यांक ही बरी खबर सांगता. देखून भाव भयणीनो, खरेंच आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार, खरेंच आमी जेजूचो मोग कोत्ता जाल्यार, खरेंच आमी जागृत चाकरा भाशेन आमी हें जियेता जाल्यार, गरज आमकां हें देवाचें उतर सदां आमी शिकोन, तें उतर आयकोन, फकत आयकोन न्हय पूण पाळून आनी हें जैतिवंत जिवीत जीवन. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, ह्या जागृत चाकरा भाशेन आमी जेजूची वाट पळोवन रावया. आनी जेन्ना आमी ताची वाट पळोवन आसा, जें आमकां आमकां काम दिलां, हें जें आमकां शिवर्तमान परगट करपाचें काम दिलां, फकत पाद्रींक आनी माद्रींक आनी दुसऱ्या लोकांक प्रेगादोरांक हें काम दिना, सगल्यांक भावार्थींक दिलां. गरज आमकां हें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जिवंक, ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवंक आनी देवाचें राज फुडें सरपाक. जेन्ना तो आमी परतून येतलो, तो आमकां जागृत पळयतलो, तो आमकां खरेंच आमकां आपल्या सुर्गीच्या राज्यान भितर सरपाक आमंत्रण दितलो आनी आमी सासणाचें जिवीत ताचे बरोबर जिवंक पावतले. हांव आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हे शिवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता, हांव खरेंच ही उतरां जेजूची आमच्या काळजांत धरुया. आमी आळशीपणां सोडुया. आमी फकत आमच्या घरान बसोन फकत रावपाची गरज ना की आतां नातालां येतलीं, मागीर हें जातलें, हें फेस्त जातलें. आमकां गरज ना रावपाची. आमकां उठोन गरज आमकां हें उतर पाळून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवून आमी सगळीं जी हें देवाचें उतर आयकता, आयज शिवर्तमान आयकता आनी आमी हें देवाचें काम करीत जाल्यार, खरें ही बरी खबर दुसऱ्यांक दीत जाल्यार कितलें आमचो संवसार बदलतलो, की लोक आतां देवाचे उतराचेर नियाळ कोत्तलो, देवाच्या उतराची सजमणी ताका मेवतली, देवाचो मोग ती आपणायतली आमच्या प्रवासना वरवीं. आनी आतां आमी जेजूचें राज, देवाचें राज फुडें सरपाक आमी वावुरतले. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां सगल्यांक हांव आवडयतां.